गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निश्चित करता calls flag hosting which will be taking place on 15 August on the day of independence by the speaker. कितलेशे ऑप्शन असे असलेले की तेजे कितलेशे बाकीचे कलिग्स आसा मिनिस्ट्रीन तेजे वांगडचे लोक आसात तांकां कोणाक ताणें ती ऑथॉरिटी दिवंक शकतालो अपॉयंट करूंक शकतालो कित्याक ही प्रॅक्टीस जाल्लेली आसा कितें CM ना जाल्यार एक्टिंग CM ना जाल्यार द सिनियर मोस्ट मिनिस्टर फ्रॉम द कॅबिनेट हॅज टू होस्ट द फ्लॅग. स्पीकर बाय डुईंग दीस जर ताणें फ्लॅग होस्टिंग केलें जाल्यार ही इज गोईंग टू disgrade the office of speaker by showing partiality towards the government. हेच्या वरसून दिसून येतलें कितें तो टोटली पार्शल आसा गव्हर्मेंटा कडेन. आमी डिमांड करता गव्हर्नरा कडेन कितें तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें, गव्हर्नरान इंटरफियर जावचें आनी जो स्पीकर जो फ्लॅग होस्टिंग करपाचो आसा तो ताणें स्टॉप करून स्वता गव्हर्नरान तरी ते दीस तो फ्लॅग होस्ट करचो. काँग्रेसाचे खूब डिमांड करता. काँग्रेसीचे सगळे डिमांड कितें बरोबर आसता अशें ना. म्हाका दिसता गोंय राज्याचे भोवमानीत मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी ही जबाबदारी सभापती ह्या नात्यान म्हाजेर सोंपयल्या. तो तांचो रायट कोणाक फ्लॅग होस्टिंग करून दिवप. तांच्यांनी म्हाजेर दाखयल्लो विश्वास आनी ही म्हाजे खातीर गर्वाची गजाल आसा आनी सभापती पदाचेर आसतनाय म्हाका हें फ्लॅग होस्टिंग करपाक मेळटा ही म्हाजे खातीर खूब मोठी गजाल आसा. तेंच्यांनी म्हाजेर दाखयल्लो विश्वास आसा त्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो आनी तितकेंच म्हाका काँग्रेसीन कितें म्हटलें आनी कोणी कितें म्हटलें हेजेर कांयच उलोवपाचें ना.